गोवा विकास पार्टी बीजेपीक तेंको दितली। शुक्रारा गोविपाच्या पणजे जाल्ले बसकेत हो निर्णय जालो। नरेंद्र मोदीक मत दिवं नाकात म्हण चर्चीन केन्नाच सांगूंक ना अशें आमदार कायतू म्हणटा। काँग्रेसीन अल्पसंख्यांकांचे हाल केल्यात, आरएसएसान न्हय। ताका लागून आरएसएसाची फाटभूंय आशिल्ल्या उमेदवारांक तेंको दिल्यार चूक कांयच ना अशें मिकी म्हणटा। ड्रग्स नेक्सस रिपोर्टा वेल्यान खंय कारवाय करपाक पर्रीकारान ताचे कडेन वेळ मागला। They are executive committee member, and we resolve to support for BJP. Make sure that the Congress and what is that Churchill Alemo, that people should not vote them. We are going to pass this message to across the states. Why not we should support Narendra Modi? Tell me what is I'm sure you can support, but will your constituents be okay? Of course. Will you go against the church statement and support Mr. Modi? Of course, we'll go to church and these things, and church have never said that not to vote Modi. We'll go all out, as there was a question asking supporting both the candidate RSS. I don't see RSS targeted any minority. I don't see any RSS being targeted a minority, and therefore supporting RSS, there is no issue. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीन मायनिंग कामगारांचे हक्क गोंयाक खासा दर्जो धरून 16 अंकी जाहीरनामो शेनवारा घोषित केलो। सीपीआयन मायनिंग प्रस्नाचेर चड भर दिला। गोंयांत मायनिंग परत सुरू करपा खातीर पावलां उबारप, पर्यावरणाक हानी जावची न्हय म्हण उपाय काडप आनी अशी कांय आश्वासनां पार्टीन दिल्यात। लोकसभा वेंचणुकेक समाजवादी पक्षान सीपीआयक तेंको दिला। मायनिंग गोंयांत चालू जावपाक जाय। मायनिंगेचो जो फायदो जाता, जो पळय आमी कमाई करता ती लोकांक थंय पावपाक जाय। गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तयार जावपाक जाय आनी जे मायनीच्या खणींनी जे उदक आहा तें काडून लोकांक बरें सुपीक करून क्लीन करून ते लोकांक थंय पावीत जावपाक जाय। आनी त्याच बरोबर एक फंड तयार करपाक जाय, जो मायनिंग फंड, तातूंत फुडल्या पिळगेचो फुडें जो जनरेशन आसा ताचो आमी त्यांच्या खातीर तो फंड तयार जावपाक जाय। आनी त्याच बरोबर आमी एक इन्स्टिट्यूट, इकॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट, कामगारांक कमीत कमी पगार 12,000 आसपाक जाय, अकुशल कामगारांक मिनिमम वेजेस आनी कामगारांचे हक्क संरक्षीत जावपाक जाय। ह्या जाहीरनाम्यान गोंया बद्दल आमी खास करून आमी पर्यटन म्हणल्यार टुरिझम इंडस्ट्री हाचो जो कितें पळय जोडटात, फायदो घेतात, तो लोकांक थंय पावपाक जाय। गोवा कोंकणी अकादमीन आपल्या 28व्या वर्सुकी दिसा निमतान पणजे कार्यावळ घडोवन हाडली। ह्या वेळार बीए आनी एमए पावंड्यावेल्या विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती भेटयल्यो। अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांचोय भोवमान केलो। अकादमी 4 मार्चाक वर्सुकी दीस मनयता, मात ह्या वर्सा कांय कारणांक लागून अकादमी ह्या दिसा सुवाळो करूंक मेळ्ळो ना। गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी भास, साहित्य, संस्कृती हांच्या मळार वेगळो वावर करता आनी आयज अकादमीन गोंयांत तर आपलें नांव जोडलांच, पूण देशांत सुद्धा एक प्रादेशीक अकादमी आनी बरो वावर करपी अकादमी अशे तरेची गोवा कोंकणी अकादमीचें नामना जाल्लें आसा। आयच्या वर्धापन दीस आमी सामको घरगुती स्वरुपांत मनयतात आनी ल्हानशा हॉलांत, सभाघरांत कर्मचारी अकादमीचे सगळ्या कर्मचाऱ्यां बरोबर अकादमीच्या वावुरपी वा जनरल कावन्सिलाच्या वांगडी हांकां आमंत्रीत करतात आनी एक गेट टुगेदर कशें करतात। आनी हातूंत म्हत्वाचो भाग म्हळ्यार बीए आनी एमए लेवलचेर आनी डॉक्टरेट लेवलचेर आमी कांय शिश्यवृत्त्यो घेतात। ताची निवड समिती आसा आनी ही निवड समिती वेंचून दितात विद्यार्थ्यांची नांवां आनी ताचे शिश्यवृत्त्यांचें आयज वितरण जाता, तें आतां जालां। आनी त्याच बरोबर स्टाफ जो आसा तांकां एक भेटवस्तू दिवन आमी तांचो दर वर्सा ह्या वर्धापन दिसा भोवमान करतात। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।